ला टीव्ही फोडल्यो, परीक्षेचे पेपर लसले, पोलिसांचो तपास सुरू। गोयचो पयलो रोपवे फाटली 8 वर्सां जाली वेगवेगळ्या परवानगी खातीर रखडला। जायत्यो परवानग्यो मेळटकीच रोपवेचे काम रोखडेच करतले सुरू। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचे उतर। फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयभरच्या 383 सरकारी इमारतींचेर बसयतले सौर उर्जा प्रणाली। खासा करून पणजे पुराय सौर उर्जेचेर चलपी शार करपाचो सरकाराचो उद्देश। दिवचलसयत हेर वाठारांनी व्हडा उमेदीन मनयली नागपंचम। घराघरांनी मुर्ती हाडून केली नागाची पुजा। फोंडे तालुक्यातलो अली साहब शेख थारता जनावरांचे वरदान। आता मेरेन सोरूप आनी जायते रानटी जनावरांक दिला जीवदान। गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। आणि दूधसागर ते सोनावळे रेल्वे मार्गाचेर मालाच्या गाडयेचे डबे रुळावेल्यान घसरले। रेल्वे येरादारी ठप्प। रेल्वे रुळार परत हाडपा खातीर युद्ध पातळीचेर काम सुरू। आता खबर विस्तारान। म्हापशा दुयेरांतल्या सेंट अँथनी शाळेच्या मालमत्तेची अनवळख्या मनशांनी मोडतोड केल्या अशी माहिती उक्ताडार आयल्या। विद्यार्थ्यांचे पेपर लासयल्या, जनेलां आनी टीव्ही फोडलो, सीसीटीव्हीचो डीव्हीआर चोरून व्हेलो। म्हापसा पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। धुळेरांतल्या सेंट अँथनी शाळेच्या मालमत्तेची अनवळख्या मनशान मोडतोड केल्याची बातमी मुखार आयल्या। बिरेस्तारा मध्यराती ही घडणूक जाली। जेन्ना शुक्रारा सकाळी शाळेच्यो शिक्षिका शाळेत आयल्यो तेन्ना हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयलो। शाळेच्या जनेलांचे ग्लास तशेंच क्लासींतल्यो टीव्ही फोडल्यो। विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे पेपर लासयले। ही घडणूक उक्ताडार आयल्या उपरांत शाळेत आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांक घरा धाडले। कोणे तरी मुद्दाम जावन बदलो घेवपा खातीर हो प्रकार केल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायलो। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। आयज आमी हांगा इस्कॉलान येयले। म्हाका इन्फॉर्मेशन येता की आमचे भुरगे हांगा शिकतात। हांगा एक इंटिमेशन मेळ्ळें आमकां की हांगा चोरी जाला म्हणून। आमी येवन पळयलें जाल्यार ही चोरी जाल्ली आहा। ग्लास बीन तोडले आहा, गेट पूण ओपन करूंक ना, दुसरे एक्झीट यूज केल्ले आहा ते। आनी तेतून आमकां इतकें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की ते पर्सनली हे आहा, एक हे रिवेंज घेतले तशें दिसता आमकां। कित्याक की चोरी जाल्ले ना, बट ते प्रिंसिपलाचे रुमान अटॅक जाल्ले आहा आनी ते फायली की उजो कितें घातलात ते। आनी सेकेंड पयशे आनी कॅश अशें कितें ना। आनी म्हाजें इंटेंशन इतकें आसा की हे जे जावंक जाय आसले ते जावंक जायनासले ते इस्कॉलान। कित्याक हांगा मेन पळयल्यार तुमी सीसीटीव्ही ना, सीसी अंडर ऑपरेटींग कंडिशनान ना। आनी सेकेंड हांव म्हणजे म्हाजी रिक्वेस्ट आसा हांगा सीसीटीव्ही जावंक जाय आसले आनी वयल्यान रातचे हांगा आमकां हे जाय आसले सिक्युरिटी जाय आसले। आनी म्हाजी यही रिक्वेस्ट आसा फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट सगळे येयला, इन्वेस्टिगेशन सगळें करता। आनी म्हाजी इतकी रिक्वेस्ट आसा ते हांगा एक पेट्रोलियमूय जावंक जाय आमचे असले जाग्यार म्हणून। इतके माझी रिक्वेस्ट आसा। ग्लास फोडले न्हू, ग्लासूय फोडला, मेन ऑफिसाचो ग्लास फोडलेलो आसा। आनी तेंचे म्हाका दिसता एक बदलो घेवपाक घेतला दॅट पुलिसूच सांगूंक शकतले इन्वेस्टिगेशन केलें। सद्या आतां कितें कितें डॅमेज केल्ले आसा कितें? आतां जे कितें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां भितरल्यान ते डॅमेजीस केला की फायली बीन सगळें उलपायला, म्हणजे रजिस्टर बुक बीन कितें आसले पळय ते उलपायला। आनी एग्जामीचे पेपर बीन कितें ना ते म्हणटा की ते सगळे घरा व्हरतात टिचरी म्हणून। म्हणजे इतके जाल्ले आसा हांगा। नमस्कार, आमी आसा म्हापसा दुलेर हांगासर एक फामाद अशें गव्हर्मेंट एडेड सेंट अँथनी हायस्कूल आसा। आनी आयज सकाळीं आमकां अशी खबर कळ्ळी की सेंट अँथनी स्कुलान काल रातचे मिडनायटार म्हणजे 3 ते 4 ह्या वरांचेर खंय तरी ह्या स्कुलान कोण एक अज्ञात व्यक्ती भितर सरून जे स्कुलाच्या प्रेमायसिसान ऑफिसान भितर सरून कितें तरी छेडछाड केल्ली आसा। जेन्ना सकाळीं टिचर्स तशें स्कुलाचे स्टाफ आनी भुरगीं जेन्ना स्कुलान भितर सरलीं तेन्ना स्कुलाचे जे ऑफिस आसा तेंचे विंडो आसा तेच्यो काची कोणी तरी फोडून उडयल्ल्यो। ज्यो ऑफिसान ज्यो आसा तेजे सगळ्यो फायली आनी लॉकर्स तेतून खंय तरी जी उस्कोटोन अशें दवरलेले। तशेंच हेड मिस्ट्रिसाचे जे कॅबीन आसा थंयसरले रजिस्टर डॉक्युमेंट्स हेका खंय तरी कोणी उजो लायिल्लो दिसण्यात येयलो। ताबडतोब टिचरींनी हेड मिस्ट्रिसीक कळयलें। तशेंच जी भुरगीं येयल्लीं स्कुलान तांकां खंय तरी रिटर्न घरा धाडले गेले।
म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनाचेर ह्या टिचरींनी कॉन्टॅक्ट केलो. थळावे लोकल्स आनी तशेंच म्हापशेचे जे PI आसा आनी पुराय पुलीस टीम जी आसा ती हांगासर इन्वेस्टिगेशनाक पावली. जेन्ना PI इन्वेस्टिगेशन करताले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की कितें तरी मिसचीफ अशी हांगासर घडलेली आसा. जे तेंच्यांनी जेन्ना तपास केलो तेन्ना अशें कळण्यात येयलें की जे डॉक्युमेंट्स आसा, रजिस्टर आसा त्यो खंय तरी हुलपयल्ल्यो आसा. आनी अशें कळण्यात येता तेंच्या म्हायती प्रमाणे की चोरी जी आसा ती हांगासर जावंक ना आनी कोणी तरी रिवेंज असो प्रकार हांगासर केल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स नेहा सोटीकर. गोंयच्या पर्यटनाक नवीन आकर्षण दिवपाच्या हेतून नियोजित गोंयचो पयलो रोपवे फाटली 8 वर्सां जाली वेगवेगळ्या परवानगी खातीर रखडला. देखून जायत्यो परवानग्यो मेळटकीच मांडवी न्हंयच्या तोंडावेलें सोबीत दृश्य दाखोवपी ह्या रोपवेचें काम रोखडेच सुरू करतले अशें लेखी उतर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत दिलां. गोंयच्या पर्यटनाक नवीन आकर्षण दिवपाच्या हेतून नियोजित गोंयचो पयलो रोपवे फाटली 8 वर्सां जाली वेगवेगळ्या परवानगी खातीर रखडला. गोंय पर्यटन विकास महामंडळान 2016 वर्सा मांडवी न्हंयचेर पणजे ते रेईश मागूश किल्लो रोपवे बांदपाचें थारायिल्लें आनी रॉयल रायड्स ह्या कंपनी कडेन त्याच वर्सा करारय केल्लो. पूण कांय वर्सां हो प्रस्ताव बंद उरलो. 2022 नवें सरकार आयिल्ले उपरांत ह्या प्रस्तावाक परत चालना मेळ्ळी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्याच वर्सात फेब्रुवारी 2024 ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घातिल्लो आनी ताच्या एका दिसा पयलीं गोंय सरकारान ह्या प्रकल्पात जाय आशिल्ली जमीन पर्यटन खात्याच्या नांवार केली. देखून आनीक थोड्यो परवानग्यो मेळपाच्यो उरल्यात. त्यो मेळटकच मांडवी न्हंयच्या तोंडावेलें सोबीत दृश्य दाखोवपी ह्या रोपवेचें काम रोखडेच सुरू करतले आनी ते 2 वर्सां भितर पुराय जातले अशें लेखी उतर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत दिलां. हाच्या आदी ह्या प्रकल्पाक गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी नगर नियोजन खात्याची परवानगी मेळ्ळ्या. 1.4 किलोमीटर लांबायेच्या ह्या प्रकल्पाचो खर्च आतां 100 कोटी रुपयावेल्यान 225 कोटी रुपयांचेर पावला. गोमंतक TV खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. गोंयाक नितळ उर्जा मेळची हे खातीर फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयभरच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसयतले. पळयात पुराय बातमी. गोंयाक नितळ उर्जा दिवपा खातीर येता त्या 6 म्हयन्यांत गोंयभरच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसयतले. हातूंतल्यो 59 सरकारी इमारती पणजी शारांत आसात. पणजी शार केंद्र सरकारान सौर उर्जा शार म्हूण पयलींच घोशीत केल्लें आसा. कालांतरान पणजेच्या सगळ्या इमारती आनी घरांचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवन पणजे पुराय सौर उर्जेचेर चलपी शार करपाचो सरकाराचो उद्देश आसा. गोंयच्या 383 सरकारी इमारतींचेर सौर उर्जा प्रणाली बसोवपा खातीर महाप्रीत लिमिटेड ह्या कंपनीक कंत्राट दिला आनी येता त्या 6 म्हयन्यांत हे सोलर पॅनल सरकारी इमारतींचेर बसोवपाचें काम पुराय जातलें. ही कंपनी गोंयांतल्या 383 सरकारी इमारतींचेर 4.5 कोटी युनिट नितळ उर्जा तयार करतली. गोमंतक TV खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. श्रावण म्हयन्यांतली पयली परब म्हळ्यार नागपंचम. शुक्रारा दिवचले सयत चडशा वाठारांनी घराघरांनी पारंपारीक पद्दतीन नागपंचम व्हडा भक्तिभावान मनयली. घराघरांनी नागोबा म्हळ्यार नागराजाची मुर्ती हाडले उपरांत पूजन जालें. नागपंचमी निमतान बच्चे कंपनीक खोशी आशिल्ली. सगळे कडेन उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले. सर्वदेवं
फोंड्या तालुक्यांतलो अली साहब शेख हो गेली कितलींशींच वर्सां रानटी जनावरांक रेस्क्यू करपाचें काम करता. देखून ह्या तरणाट्यान आतां मेरेन सोरोप आनी जायते रानटी जनावरांक जीवदान दिलां. आयज नागपंचमीच्या निमतान खासा रिपोर्ट पळयात. भुरगेपणांतल्यान जनावरांचेर माया करपी फोंडेचो अली साहब शेख सध्या एनिमल रेस्क्युअर म्हूण वावुरता. ताणें अमृत सिंग हाचे कडल्यान जनावरांक कशें रेस्क्यू करप हाचें प्रशिक्षण घेतलां. देखून फाटल्या 10 वर्सां सावन अली साहब फोंड्या जनावरांक रेस्क्यू करपाचें काम करता. आतां मेरेन सोरोप, मानगी आनी हेर रानटी जनावरां ताणें रेस्क्यू केल्यात. फोंडेच्या रान खात्याच्या मार्गदर्शना खाला जायत्या रानटी जनावरांक ताणें जिवनदान दिलां. लोकांच्या घरांनी सोरोप वा हेर रानटी जनावरां भितर सरलीं काय लोक तांकां मारपाक वता. मात तांकां मारचें न्हय, रोखडोच रान खात्याक फोन करचो. आमी रोखडेच रान खात्याच्या मार्गदर्शना खाला त्या जाग्यार वचून जनावरांक रेस्क्यू करतले अशें अली साहब शेख सांगता. ट्रेनिंग म्हळ्यार हांव पयलींच्यान धरतालो. ल्हानपणाच्यान म्हाका आवड आशिल्ली एनिमल्स, वायल्ड एनिमल्स. सो मागीर हांवें अमृत सिंगा कडल्यान मागीर ट्रेनिंग बी घेतली कशें हँडल करप, फ्री हँडल. तेजे नंतर मागीर म्हाका हांगा फॉरेस्टान काम मेळ्ळें, डेली वेजीस रेस्क्युअर म्हणून. 10 वर्सां जालीं हांव हांगा काम करता. तातूंत पर्यंत म्हाका हांवें म्हाजे हितून 4 किंग कोब्रांक रेस्क्यू केला. तशी हिशोब आसना पूण अंदाज लायत जाल्यार 1000 वयर तरी जातले खूब. आनी अशी बारीक बारीक जिवादी भरपूर धरल्या. भरपूर जाले तेका हें ना. ओके. फोंडा समज जर खंय जिवाद बी येयल्यार कॉल येतात तुमकां? हय. नॉन वेनमस जिवाणीन घास मारला पूण वेनमस अजून पर्यंत ना. फुडलें कांय खबर ना. न्हू तुमी अशी वयतना कोणाक धरपा बी वयतना तुमचे कडेन सगळें साहित्य आसता काय ते? हय हय, इक्विपमेंट सगळें आसता. इक्विपमेंट सगळें. आनी खंय जिवादी बी घास मारला तेन्ना तात्काळ कितें? तेका आमी एंटीवेनम बी कांय ना. तेका आमी डायरेक्ट घास बी मारलो जाल्यार मागीर जेम्स. आज पर्यंत कोण कोणान अशी ती रेस्क्यू केल्ली आसा अशी साप सोडून? आनी साप सोडून म्हणल्यार बाकीचे जे बी वायल्ड एनिमल्स आसता न्ही, म्हणजे काटांदर आसूं, गारां, ही ते बाकी सगळे बाकीची जी जनावरां आसता ती रानां लोकांचे घरा भितर येतात ते. जे म्हणणें एकूच आसा की तांकां भिवपाचें ना, कित्याक ते बेश्टे कोणाक हार्म करना. इन केस कोणाच्या घरांनी येयले की ते हायपर जावप ना आनी तांकां मेन म्हळ्यार मारपाक ट्राय करूं नाका. तांकां प्रोटेक्ट करात. तांकां लागून आमचें नेचर खुबशें तेंचेर डिपेंड आहा. आमी सुद्दां तेंचेर डिपेंड आहा. तेंचे विशान सुद्दां खुबशे वखदां तयार जाता. सो जाता इतलें म्हणल्यार तांकां मारूं नाका म्हणटा आमी इतलेंच. आनी इमिडियटली आमकां कॉल करा. आमचे खुबशे रेस्क्युअरय आहा, सगळ्यांचे नंबरूय लोकां कडेन आहा. तेंच्यांनी कॉल करपाचो, आमी मागीर तांकां रेस्क्यू. कशें ल्हानपणाच्यान म्हणल्यार तितूनच आशिल्लो न्ही. आमचे फॅमिलीन सुद्दां एनिमल लवर चडशे. सो आमकां तांकां कोणी मारीत जाल्यार ते हर्ट जाताले. सो मागीर तेन्ना आमकां दिसलें की बाबा हांकां धरून खंय तरी सेफ जाग्यार सोडल्यार बरें. सो ताका लागून मागीर हांवें ते ट्रेनिंग बी घेतली आनी आतां हांव ते धरता आनी तांकां तेंच्या हॅबिटेट्सान सोडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर. दूधसागर ते सुनावणे रेल्वे मार्गाचेर शुक्रारा फांतोडेर म्हालाच्या गाडयेचे 21 डबे रुळावेल्यान घसरले. हाका लागून रेल्वे मार्ग सध्या येरादारी खातीर बंद दवरला. तशेंच म्हालाची गाडी परत रुळार हाडपा खातीर युध्द पातळीचेर काम सुरू आसा. नमस्कार. आमी हांगा सोनाळी हांगा आसा ज्या जाग्यार आज सकाळ फुडें वास्कोच्यान जिंदाल वचपाक, कर्नाटक जिंदाल वचपाक एक घुडसो मालवाहू गाडी रेल्वेची ती कोळसो घेवन वयताली आनी ती सोनाळी जेन्ना बोगदो नंबर 15 जालो तेजे मुखार कांय अंतराचेर वचून ती रुळा वयल्यान घसरलेली आसा. ज्या जाग्यार आज घटना घडली त्या जाग्यार जी पटरी पयल्या रेल्वेची रुळाची ती सबंद घसरलेली आसा आनी जवळ जवळ 21 डबे ह्या मालवाहूचे घसरल्या. सबंद भायर गेल्ले आसल्या कारणान ताका आज रेल्वे अधिकाऱ्यांक कितलेशेच प्रयत्न लागतले की ती परत रुळार हाडपा. जेन्ना अशीच एक घटना एक दीस कुळ्यान जाल्ली, मातशी जरा 1-2 टायर घसरलेले तेच काडपा खातीर तांकां कितलो टायम लागलेलो आनी आतां जर ती सबंद रेल्वे 21 डबी घसरल्या म्हणटरी 1-2 दीस तरी ताका लागतले. आनी हांगा जे अधिकाऱ्यांक तांकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या दृश्टिकोनाच्या रेल्वे पुलीस आनी रेल्वे कुळेचे रेल्वे अधिकारी जे आसा ते हांगा सगळे उपस्थित आसा आनी हांगा मोठे प्रमाणान रेल्वे कर्मचारी येयल्ले आसा आनी रेल्वे रूळ सारको करपा खातीर शर्तीचे प्रयत्न चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोनाळीच्यान एकनाथ खेडेकर.
दिवचल तालुक्यातल्या येवपी आमठाणे धरणात मगरीचो वावर आशिल्ल्यान पर्यटकांमदी भय पातळ्ळा। ताका लागून ह्या धरणाकडेन चडशा पर्यटकांनी फाट केल्ली आसा। आता मेरेन मगरीन केल्ल्या हल्ल्यांत दोगांक जीव वगडावचो पडला। मजगतीं हे धरण आता फूल जाल्लें आसा। मेनकुरे पंचायत वाठारांत येवपी आमठाणे धरण आता फुल्ल जाल्लें आसा। फाटल्या जुलय म्हयन्याच्या पयल्या 15 मेरेन हे धरण भरूंक नाशिल्लें। मात ताचे उपरांत सेगीत आनी नेटाच्या पडपी पावसाक लागून हे धरण आता पूर्ण भरिल्लें आसा। 52 मिटर इतकी ह्या धरणाच्या उदकाच्या लेवलीची क्षमता आसा। हे धरण आता पुराय भरिल्ल्यान फुडाराक उदकाची टंचाई निर्माण जावची ना असो WRD अधिकाऱ्यांचो दावो आसा। दुसरे वटेन हे धरण जरी पुराय भरिल्लें आशिल्लें तरी ह्या धरणाचेर पावसाळी पर्यटनाची मजा लुटपाक येवपी पर्यटकांचो आंकडो दिसान दीस कमी जायत आसा। आनी ताचें कारण म्हळ्यार ह्या धरणांत मगरींचो वावर आशिल्ल्याची म्हायती परत एक फावट मुखार आयिल्ली आसा। फाटल्या 3 वर्सांत ह्या धरणांत मगरींनी केल्ल्या हल्ल्यांत एक देशी पर्यटक आनी एक थळावी बायल मेळून दोगांक आपलो जीव वगडावपाचो पडिल्लो आसा। ताका लागून ह्या धरणाचेर आता येवपाक पर्यटक भियेतात। ह्या धरणाच्या उदकाची लेवल पूर्ण भरिल्ली आशिल्ल्यान मगरी केन्नाय धडेर येवन हल्लो करूंक शकतात असो भंय पर्यटकां मदीं आसा। ताका लागून ह्या धरणाचेर सद्या पर्यटकांचो आंकडो कमी जाल्लो आसा। गोमंतक TV खातीर आमठाणेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। वाळपय समाजीक भलायकी केंद्रा भायर रस्त्याचेर उबे आनी बशिल्ल्या दुयेंती भलायकी केंद्रा मुखार बस शेड नाशिल्ल्यान दुयेंतींची गैरसोय जाता। हे गजालीची दखल आता भलायकी मंत्र्यान घेतली। भलायकी केंद्रा भायर उबारतले बस शेड म्हणून तांणी आश्वासन दिलां। वाळपय भलायकी केंद्रा भायर दुयेंतींक रावपाक शेड नाशिल्ल्यान तांची गैरसोय जाताली। जाणटेल्यांचे जाल्यार सापूच हाल जाताले। ताका लागून बाबड्यांक बसीची वाट पळोवपा खातीर रस्त्यार बसून रावचे पडटाले। बस स्टँड ना म्हणून तुमकां त्रास जाता न्हू? तुमी हॉस्पिटलान हांगा डेली येता? पळयली हांगा बस स्टँड जाय आसलो। गोमंतक टीव्हीन हे विशयी प्रसारित केल्ल्या वृत्ताची दखल वाळपयचो आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन घेतली। भलायकी केंद्रा भायर रोखडेच उबारतले बस शेड आनी ताचो प्रस्तावित नकासो आमदार देविया राणेन जारी केला अशी माहिती तांणी दिली। वाळपय सामाजीक आरोग्य केंद्र हे व्हडलें केंद्र जावन गेल्लें आसा आनी ह्या केंद्रा खातीर कितलेशेच सत्तरीचे गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक हांगासर तपासपा खातीर येता। मात जेन्ना जे लोक येता तेन्ना रस्त्याचेर घरा वचपाक लागता तेन्ना तांकां निवासी शेड नासल्या कारणान लोकांची खूब मोठी परवड जाता। जी जाणटी आसा जे म्हातारी आसा तांकां निवासी शेड नासल्या कारणान सकयल बसपाची पाळी आयिल्ली आसा आनी गेले कितलेशे वर्सां जालीं हांगासर निवासी शेड जावपाक जाय अशी मागणी जोर धरून आसली पूण अजुनूय तेजें जावंक ना। ह्या वेळार अशीच म्हायती आतांच कळयली आसा की हांगासर बेगीनाच हांगासर निवासी शेड जातलो आनी लोकांची जी परवड जाता ही दूर जातली अशें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांणी कळयल्लें आसा। तशें ह्या बस स्टॉपाचें जे आराखडो आसा तो दिव्या राणे आमदार पर्याय आमदार डॉक्टर दिव्या राणे यांच्यानी जाहीर केल्लो आसा। तेका लागून लोकांनी समाधान व्यक्त केल्लें आसा पूण जो पर्यंत हांगासर निवासी शेड जायना तो पर्यंत लोकांक जे त्रास जाता हे दूर जावचे ना आनी बेगीनात बेगीन हांगासर निवासी शेड जावपाचें आनी लोकांक जे त्रास जाता हे दूर जावपाची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केलेली आसा। वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत। बेकायदेशीर दोंगर कापपाचेर नदर दवरून म्हायती दिवपाची जबाबदारी अशे फुडें तलाट्यांची आसा। धोकादायक पालसणांचो अभ्यास करपा खातीर स्थापन केल्ले समितीक 3 म्हयन्यांची मुजत वाड केल्या म्हणून मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिल्या।
गोंयांत पालसणां कोसळपा फाटलीं कारणां आनी तयार केल्ल्या अहवालाचेर चर्चा करपाक तशेंच ताचेर उपाय येवजण सुचोवणे खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयांत आयज विशेष बसका घेतली. बसकेक दोनूय जिल्लोधिकारी, महसूल, रान, उदका स्त्रोत, शेतकी, पंचायत, नगर विकास, उजो पालोवपी दळ, भूनोंदणी, जैवविविधताय मंडळाचे अधिकारी तशेंच ह्या विशयांचे तज्ञ प्राध्यापक हाजीर आशिल्ले. बेकायदेशीर दोंगर कापपाचेर नदर दवरून म्हायती दिवपाची जापसालदारकी हाचे फुडें तलाट्यांची आसा. धोकादायक पालसणांचो अभ्यास करपा खातीर स्थापन केल्ले समितीक 3 म्हयन्यांची मुजत वाड केल्या म्हूण मुख्यमंत्र्यान बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दिली. फुडें लँडस्लायड जावची न्ही गोंयांत हाच्या खातीर घेतिल्ली डिसिजन्स ही अशी आसा. आमी एट प्रेझेंट आसलेल्या कमिटीक आनी 3 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिता आनी ते 3 म्हयन्याच्या एक्सटेंशनात परत एकदा तांकां गोंयभर अशो लँडस्लायड प्रोन एरियाज दोंगर खंयचे आसत जाल्यार तेंच्यांनी ते आयडेंटिफाय करचे. प्रायोरिटी आमच्यो ज्यो स्मॉल विलेजीस दोंगराच्या सकयल जर खंयच्यो आसा जाल्यार त्यो पयलीं आयडेंटिफाय करच्यो. म्हणजे फॉर एग्जांपल सांगे, केपें, काणकोण ह्या भागात अश्यो थोडेशे गांव वाडे म्हणल्यार जाता. हे वाड्यार लोक वस्तींनी थंय रावतात ते आयडेंटिफाय करचे आनी थंयसर जर एखाद्यो एक्टिविटीज दोंगराचेर चलता आसत जाल्यार त्यो स्टॉप करपा खातीर. दुसरी जी सजेशन्स आशिल्ली रिकमेंडेशन जी आशिल्ली, वी आर गिविंग द ट्रेनिंग फॉर द कॅपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द मामलेदार, ZDOs, RFOs हांच्या खातीर ट्रेनिंग दितले आनी कशा पद्दतीन प्रिवेंशन करपाचें हें आमी ठरयतले. ताची पयली भेट जाय आशिल्ली. आमी कम्युनिटीक इन्वॉल्व करून घेतले परत तेजे इरोजन कंट्रोल करपा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली करतले. स्टेबिलायझेशन मेजर्स विथ वेजिटेशन्स ही गजाल आमी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द स्टेबिलायझेशन ही गजाल करतले. आमी बाकीच्या सगळ्या गायडलायन इश्यू करपाचे ठरयले. म्हणजे ही गायडलायन जी आसा ही विशेष करून आमच्या फॉर ऑल डिपार्टमेंट इन्क्लुडिंग द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, TCP डिपार्टमेंट्स, पंचायत डिपार्टमेंट्स, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स, जी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा हाका जे आमच्या एक्सपर्ट मेंबरांनी सजेशन्स दिले ती सगळी सजेशन्स म्हणजे नो डेव्हलपमेंट झोन्स, इको सेन्सिटिव्ह एरियाज, ओके, परत अशे जे एरियाज आसा हांगासर म्हणजे ना कन्स्ट्रक्शन ना एग्रीकल्चर आनी हे डिस्टेबलायज जावपाक जायना म्हणून आमी कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय हाजी एडवायजरी जी आसा पळय हाजी एडवायजरी CSR कडल्यान कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वयतली आनी तेजे स्ट्रिक्टली फॉलो जावपाक जाय जेणे करून हेन्सफोर्थ अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कोंकणी भाशा मंडळ रोमी लिपीक पयलींपासून समान दर्जो दिल्ल्याचें सांगता, मात प्रत्यक्षात तांकां रोमी भाशेविशीं आदर ना. रोमी लिपी शाळेत शिकयनात तशेंच रोमी लिपीत बरयतल्या लेखकांक पुरस्कार मेळनात. मागीर रोमीक समान दर्जो दिल्ल्याचें कोंकणी भाशा मंडळ कशें सांगता असो प्रश्न ग्लोबल कोंकणी फोरमाचो अध्यक्ष केनेडी अफोन्सो हांणी केला. शाळांनी रोमी लिपी शिकोवची अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या. तुमचें म्हणणें? ते तेंचें म्हणणें. आमचें म्हणणें दुसरें आसात. ते कितें काल तेंचे प्रेस माध्यमांतल्यान म्हणटा ते सगळे सारकें ना. तेमी कितें म्हणलां पयलें सुद्दां तेंचो पयलो पॉयंट आहा ते म्हणटा रोमी लिपीक इक्वल स्टेटस ऑलरेडी दिल्लो आसा. कसो दिल्लो आसा? रोमी लिपीक पयले सुद्दां पॉयंट नंबर 1 हितून ना कित्याक आमचे ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान ताका मानाचो जागो दिवंक ना. सो थिंगा इक्वल स्टेटस कसो जालो? आमची रोमी लिपी इस्कॉलान शिकयना ते भायर उडयता. सो कसो इक्वल स्टेटस मेळलो? आमचे बरोयनार आहा तांकां पुरस्कार मेळना ट्रान्सलेटेड केले बगर. सो हो कसलो इक्वलिटी? आमचे दालगाल कोंकणी अकॅडमीक 29 lakhs मेळटा आनी कोंकणी अकॅडमीक 1,59 lakhs मेळटा. सो इक्वॉलिटी खंयची? हे सगळी आसल फट ते उलयताले ते. दुसरो पॉयंट ते म्हणटा कितें कोंकणीन इस्कॉलान शिकोवंक सारकें ना कित्याक एक 2 कम्युनिटीचे 2 क्लासीन बसून शिकोवपाक आमकां मान्य ना म्हणटा ते. अरे बाबा डिवायड जातले म्हण लोक 2 कम्युनिटी डिवायड तुमी तेन्ना केल्ले 1987 जेन्ना रोमींग भायर उडयली सगळे कोंकणी क्रिस्तांव एकठांय झगडटाले. तुमी कितें केलें? तुमी निमणे सगळें झूज काबार जावचे वखदार तुमी तें फकत देवनागरी कोंकणी देवनागरी ओन्ली म्हूण क्लॉज घातले आनी रोमींग भायर उडयली. दॅट इज वेअर द डिवायड इज ऑकर्ड. आनी खंयची डिविजन? तेन्ना तुमी आमचे बरोयनारांक तुमी पुरस्कार दिना तुमी डिवायड क्रिएट केले. तेन्ना तुमी इस्कॉलान भुरग्यांक घालना आमचे रोमी शिकोवंक दिना तेन्ना तुमी डिवायड क्रिएट केले. सो तुमी एके वाटेन रोमीक गोळो फुगार करून मारूंक तयार आहा. 36 वर्सां जालीं तुमी तेंच कोत्ता.
पूण भुरग्यांक 2 लिपी सेपरेट क्लासीन बसून शिकोवंक तांकां त्रास जाता. आतां कितें चलता, आतां भुरगीं चूज करना. आतां भुरगीं देवनागरीन चूज करता, मराठी चूज करता आनी फ्रेंच चूज करता. सो तेच परी फाल्यां 2 लिपी तर जाल्यो, भुरगीं आपणाक जाय तेची चूज करतलीं खंयची लिपी जाय ती. सो तुमची आडखड कित्याक जाता? गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.